भाजपाचे अंतर्गत शाब्दिक झूज सुरू. मुख्यमंत्र्याच्या अभिनंदनावेल्यान मिलिंदान मारलो मॉमिनाक थोमणो. मुख्यमंत्र्यान नाफ्ता रस्त्यावेल्यान व्हरचो ना म्हण दिला उतर, म्हणटा काँग्रेस. नाफ्ताचो टँकर गोंयांत कसो पावलो ताची उच्चस्तरीय चौकशीची केली मागणी. सनबर्नाचे थकबाकी कडेन बाबून केले दुर्लक्ष, म्हणटा पयलींचेच कंपनीक दिले ना कंत्राट. येणावळ दिताशिल्ल्यान बाबून दिला सनबर्नाक गोंयांत येवकार. झाडां मारपाक दिवचो ना म्हणपी मुख्यमंत्र्यान कित्याक घुणायले आपले उतर. गोंयचो आवाजान काढला मुख्यमंत्र्याच्या मौनाच्या विरोधात आवाज. दिल्ले उतर पाळपाक जमना जाल्यार दी राजीनामो, प्रमोद सावंताक केला आवाहन. ऑनलाईन शॉपिंग, पार्किंगा खातीर सुवातांच्या उणावान केला क्रिसमस शॉपिंगाचेर परिणाम. गिरायकां नाशिल्ल्यान रडटात दुकानदार. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. नाफ्ताच्या वादान मुरगांव तालुक्यांत भाजपान वेर गेल्ल्यावरी दिसता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रासायनिक टँकर दोनापावलाच्या ताच्या घरासावन पयस व्हेल्ल्यान मॉविन ताचें अभिनंदन करतालो असो थोमणो शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान मॉविन गुदिन्होक मारलो. सोमार दिसा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्होन मुख्यमंत्र्यान नाफ्ताचो विशय बरे तरेन हाताळ्ळो अशें म्हणत ताचें अभिनंदन केल्लें. आतां कार्लोस आल्मेदानय ह्या वादान उडकी मारल्या. दोनापावला रसायनान भरिल्ली बोट पावल्या सावन नाफ्ता गोंयांत वादाचो विशय जावन रावला. तो घालता ते जाय तेन्ना काडटा, परत घातलो काडलो. थंडी गरमी लागता ते प्रमाणे स्वेटर घालपाक काडटा आसता पळय, तशें भाजपाचे घातलेले ते केन्ना काडी तेचो नेम ना. ते मॉविन गुदिन्होन गव्हर्मेंट दिला कित्याक म्हणून ते गणेश बांधव प्लास्टरान घातला. मातशें कॉंग्रॅच्युलेशन. म्हणजे वेसल काडली, तो पणजे रावता पळय थंय लागीं आसली ती काडली म्हणून कॉंग्रॅच्युलेट केला आसलें. आतां मातशें मॉविनान सड्यार येवन पळोवची खंय घातला ती. आमचे 1-2 लोक दिता ताका पळोवपाक आनी येवचे सड्यार येवन पळोवची खंय घातला ती आनी गणेश बांधव प्लांट कशी आहा आनी ती लायन खंयच्यान वयता आनी खंयच्या कंडिशनान वयता. ओके, म्हणजे मुरगांव मतदारसंघांतले सगळे कार्यकर्ते आनी वोटर्स रेडी आहा. अजपाची गजाल म्हटल्यार वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाय ह्या वादान भितर सरला. तो म्हणटा रासायनिक बोट एमपीटीत व्हरच्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान शार उदरगत मंत्र्याक विश्वासात घेवंक जाय आसलो. डिसिजन सारकें येयला. ते डिसिजन दुखला आसतलें कोणा मिलिंद नायका दुखला आसतलें आमदार म्हणून स्थानीक आमदार. म्हाका दिसता सीएमान मिलिंद इंटू कॉन्फिडन्स आनी ताका मिलिंद सांगपा येता ते ऑप्शन कांय ना. सो वी हॅव टू डू दीस. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतले दीस वादाचो विशय जावन राविल्लो नाफ्ता रस्त्यावेल्यान व्हरचे नात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिल्ल्याचें मंगळाराक काँग्रेसीन सांगलें. मुळान नाफ्ता आशिल्ली ही बोट गोंयांत पावलीच कशी ताची तपासणी डीजी शिपिंग न्हय जाल्यार सचिवालय पावण्यावेलो अधिकारी करतलो. मंगळारा परभरी वचून काँग्रेसीन मुख्यमंत्र्याक ह्या संदर्भातलें निवेदन भेटयलें. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या फुडारपणा खाला हें शिष्टमंडळ गेल्लें. नलिनी रासायनिक टँकर प्रकरणाची पुरायेन चवकशी करपाची तांणी तातूंत मागणी केल्या. काँग्रेसीक वास्को शारांतल्यान नाफ्ता ताबडतोब काडिल्लोय जाव आनी तोवूय रस्त्यावेल्यान व्हरचो न्हय अशी तांची अट. चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगरिकल एश्योरन्स दिलो की अंडर नो सर्कमस्टन्सीस नाफ्ता विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स. ही सेज दॅट दे आर ट्रायंग टू कंपनी और दे आर ट्रायंग टू गेट सम शिप. आयदर दे वील रिपेर दीस शिप और दे वील गेट सम अदर शिप आनी त्या शिपांक पंप परतो करून तो नाफ्ता ट्रांसपोर्ट जाता. सेकेंड ताणें सांगला त्या प्रमाणे ताणें डिमांड केल्लो की डीजी शिपिंगाच्या वाट्याचेर ताणें सांगलां आय वील ट्राय टू सी दॅट सेक्रेटरी शिपिंग इफ ही कॅन कंडक्ट द इन्क्वायरी. थर्ड मेन आसा ती तेणें जे सीएमान एश्युरन्स दिल्लेले कितें आमी चेअरमॅनाचेर एमपीटीच्या चेअरमॅनाचेर एफआयआर फायल जातली ती अजून पर्यंत जावना म्हणून. सो तेणें सीएमान आमकां 15 दिसांचो टायम मागला कित्याक आमी ते चालू आसा आनी तेजेर कितें आसा ते कल्प्रीट वील बी पनिश्ड फॉर दॅट आनी तेजेर एफआयआर लॉन्च जातली. सीएम आमकां आयज अशें सांगतालो की आतां नाफ्ता काडलो आनी प्रॉब्लम सॉल्व जालें, पूण प्रॉब्लम सॉल्व अजून जावंक ना हें ताका आमी उगडास करून दवरल्या. प्रॉब्लम अधुरे आसा. जो पर्यंत नाफ्ता हो थंयसून वचना तो पर्यंत हे प्रॉब्लम आसतले. ताका आमी उगडास करून दिला की हें इलिगल, हें कितें जालां पळय तें इलिगल. म्हण तुवें नाफ्ता काडलो आनी त्या टँकन घातलो म्हणून सुशेगाद रावपाचें ना. पण तो इलिगल कसो येयलो, कोणी हाडलो, कित्याक येयलो हेची चवकशी जावची अशी आमी मागणी तेजे कडेन केल्या. आनी तेणी सांगलां आपूण योग्य ती कारवाई करतलो. एकदां तो नाफ्ता वचो न्ही, म्हाका दिसता वचपाची गरज ना. इन्क्वायरी करपाक आतांच इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. परभरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सरकाराची देणेकार असलेली हीच कंपनी गोंयान परतून एक फावट सनबर्न आयोजित करता काय कितें तें आपल्याक खबर ना. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा. ही कंपनी सरकाराचे देणे आसूनय ही तीच कंपनी न्हू अशें बाबू सांगता.
हाचे फुडें वचूनय बाबू म्हणटा सनबर्ना सारकिल्ले महोत्सव गोंया खातीर चड म्हत्वाचे आसात, कित्याक तर हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात सरकाराक येणावळ येता. 3 वर्सां उपरांत सनबर्न फेस्टिवल परतून एक फावट गोंयांत जाता आनी हे खेपे क्लासिकल अवतारान ते गोंयांत अवतरतले खंय. सनबर्न गोंय सरकाराक 4.36 कोटी रुपया दिवपाचे आसा. हे कंपनी कडल्यान पयशे वसूल केले बगर आयोजन करपाक दिवचे न्हय असो आदेश कोर्टान दिला. ह्या आदी फेब्रुवारीची 23 आनी 24 तारखेर सनबर्न पार्टीचे वागातोरा आयोजन जाल्लें. सरकाराचे पयशे फारीक केले बगर आपूण सनबर्नाच्या आयोजकांक कसोच सोडचो ना अशें बाबू म्हणटा. म्हणून सन्मानाक आमी दिवना, आमी सनबर्न क्लासिकाक दिला. पण सनबर्न क्लासिक आमी दिला. सनबर्नान क्लासिका कडेन टायप केला आनी ना ते आमकां खबर ना कित्याक ऑर्गनायझेशन क्लासिक ते आमकां खबर ना. पण सनबर्न कंपनी क्लासिक सेम सर. ते म्हाका आयडिया ना. पण सनबर्न क्लासिक आमी दिले आनी तेजे ऑलरेडी कोर्टान मॅटर आहा आनी तेका आमी पयशे आयल्याशिवाय आमी दिवपाना. लास्ट टायम सनबर्न क्लासिक जाला तेकाच आमी अलाउड करतात आनी तेजे कितें ड्यूज आसल्यार तेका ड्यूज दिल्या शिवाय तेजे कमीत कमी 1 करोड दिवपाचो. अरे हो सनबर्न क्लासिक हा तो दिवपाचो 1 कोटी ड्यूज दिवपाचो. हांव सांगते कळुना तुका. सनबर्न क्लासिक जे आहा तो 1 कोटी दिवपाचो. 2011 सन 4.36 करोड ते पेंडींग आहा दिवपाक. ते आमी घेतले ते गेल्या शिवाय सनबर्न दिवपाचो. म्हणून सन्मानाक आमी दिवना, आमी सनबर्न क्लासिकाक दिला. अख्खी गोंयकारां जाय कळ्ळें तुका. आनी तेका आमी फेस करतात कितें आसल्यार. पण म्युजीक हें गोंयांत जाय. नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर ट्युरिस्ट येवपाक जाय, कारण आमचो सगळो रेव्हेन्यूचो भर आहा ट्युरिजमाचेर. आमी जाता तितलो ट्युरिजमान जाता तितलो येवपाक जाय. सगळीं दुकानां गाडे हें तें चलपाक जाय. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवाळाचे आंबे मारपाक दिवचो ना, तांची राखण करतलो अशें एकदां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें. पूण सद्याक कोलवाळाच्या आंब्यांची कत्तल चल्ल्या तरी तो वोगी रावला. ताणें दिल्ल्या उतराचें कितें जालें? गोंयचो आवाज संघटनेन प्रस्न विचारला. उत्तर राखपाक जमना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो, मंगळाराक गोंयचो आवाजान मागलें. कोलवाळची आंब्याची झाडां मारपाक लागिल्ल्याचे कळटकच आमकां धपकोच बसलो. गोंयचो आवाज म्हणटा ही झाडां 200 वर्सां पोरणी. हे घडणुके वेल्यान ताणें मुख्यमंत्री आनी ताच्या सरकाराक उजरावन काडला. रस्त्याच्या कामाक लागून झाडां कापपाचें काम चल्लां. पळयात तांचें म्हणणें. Worse than hangments, they are finishing a Goa. Right from Mopa to Kankon to Chopde, खंयचोरूय वच. कोणाक झाडां कापपाक जाय हांकां पयशे भरा, कितेंय करा. आय वूड इनफॅक्ट रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करून फायदो ना. दे आर ऑल्सो हँड इन ग्लव्स. द लोकल MLA नीलकंठ खंय आशिल्लो खबर ना. वेदर ही स्टील काउंटिंग वॉट एवर पॅकेज वॉज गिवन फॉर चेंज ओवर फ्रॉम वन पार्टी टू अदर. इतलो निर्बळ CM गोंयचो आसा म्हणून गोंयची अशी दुर्दशा जाल्लेली आसा. तो उतर दिता CM जावन की आपूण ती झाडां मारपाक दिवचो ना आनी तेजे सकयले ऑफिसर बिंदास परमिशन इशू करता आनी झाडां मारली गेली वयता आनी हाका खबर आसना, हाज्या राज्याक खबरूय आसना. इतलो निर्बळ CM, वीक CM. तेका गोंयचे कारबार चलोवपाची इच्छा ना. तेका दिसता तो CM जाला फक्त आपलो धंदो कसो वाडटलो तें पळोवपाक. तेजो तो जागो घेवपाचे विकपाचो जो धंदो आसा त्याच धंद्यान तो इंट्रस्टेड आहा. जर तुका तेच चलोवपाक जाय जाल्यार तूं खुर्ची सोड. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नवें वर्स आनी नातालाच्या दिसांनी दुकानदारांची चांदी जाताली, पूण सद्याक तांकां गिरायकच जायना खंय. कित्याक तर चडशे लोक आतां ऑनलायन वस्तू घेतात. ताका लागून हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच गिरायक दुकानार येता. शारांनी पार्किंगेक लागूनय दुकानवाल्यांच्या धंद्यांचेर परिणाम जावपाक लागला. ते दीस गेले ज्या वेळार दुकानदार सणा परबांची मोठे उमेदीन वाट पळयताले, पूण आतां लोक दुकानाचेर वचचे बदला ऑनलायन वचून वस्तू घेवपाक लागल्यात. सवाय दर हे लोक ऑनलायन वचपा फाटलें मुखेल कारण. तशेंच व्हडले व्हडले शॉपिंग मॉल जंय एका पाख्या तळा सगळ्यो वस्तू मेळपाक लागिल्ल्यानय दुकानवाल्यांच्या धंद्याचेर परिणाम जावपाक लागला. फूड कोर्ट आनी शॉपिंग मॉल्स हे लोकांच्या आकर्शणाचें केंद्र जालां. सध्या व्यापारी म्हणटा ते सगळे फ्लॅट जाल्ले आहा. आतां हें जाल्या ऑनलायन जाल्या सगळे ते सेल लागतात आनी तुका मॉल जाला. आनी सद्या येद्या लोक आमचे पयलीं
खुर्चीचेर टायम जावन बसून आमी एक वेपार थोडे करताले आनी पोट भरताले आनी फॅमिली पोसताले. ती परिस्थिती आतां ना. आमकां फुटपाथ म्हणटा ती सगळ्यांनी भायले लोक येवन भरलेले आहा आनी सिजना लोक खूब घेवन येतात दिल्ली साकून आनी खंय साकून. तांकां गोवोरमेंटान पयलीं सद्या गोवा गोवोरमेंटान बंद करचें. म्हणजे आमगे सिजन क्रिसमसाचो हो लोकांक म्हणजे आमकां वेपाऱ्यांक मातसो फायदेशीर आसतालो तो तेंच्यांनी काबार केल्लो. काय ना लोक म्हणजे कांयच ना. लोकांक मेन म्हणजे तें पार्किंग ना. ताका लागून लोक भितर येवपाचो ना आनी मेळत थंय सगळी वस्ती भायर सगळे कडेन मेळटा आनी ताका लागून बाजारान कोण लोक येतात. तुमचे फाटी सांगलो आमी पार्किंग वेवस्थी अशें करपा जाय अशें सांगलोलें. तुमचे फाटी ओके म्हणटालो तें कांय करूं. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गृह खात्यात चलिल्लो भ्रष्टाचार बंद जावपाक जाय. स्वातंत्र्य सैनिकांच्यो नोकऱ्यो विकपाक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करची ही मागणी घेवन गोवा फ्रीडम फायटर चिल्ड्रन असोसिएशनान मंगळारा तिरडी आंदोलन केलें. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या कोट्यातल्यो नोकऱ्यो काडून भलतेकाच दिल्यात. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांच्या नोकऱ्यांचो प्रश्न सुटावो करात. तशेंच नोकरेक पात्र ठरपाची जांची पिराय जावन गेल्या तांकां अर्थीक मजत करची अशें संघटनेन मागला. हांकां जॉब जे आसा ते जॉब हेंचे काडून तिसऱ्याकूच दिल्ले आसा. आमचे स्टेर क्वेश्चन सुद्दां एक विधानसभेन विचारिल्लो कोणी तरी आनी ताका स्टेर क्वेश्चनाक सुद्दां ते आन्सर करता गोवा गव्हर्मेंट की आमच्या भुरग्यांक जॉब दिल्लो आसा म्हणून. पूण हांगासर कांय भुरगे अशे आसात तेंच्या नांवान थंय स्टेर क्वेश्चना आन्सर दिलें तांकां भुरग्यांक जॉब दिलो म्हणून. पूण हांकां जॉब दिवना हें ती हांगा आसा सगळी. अशें सरकार फटयता आनी आमचे जॉब काडून तिसऱ्याक विकता. हे करप्शन होम डिपार्टमेंटान जे जाल्लें आसा आनी चलिल्लें आसा तें करप्शन पयलीं स्टॉप करपा जाय. आनी जेणी कोणी हितून इनवॉल्व आसा आमचे जॉब जे कोणाक दिल्ले आसा विकिल्ले आसा त्या ऑफिसरांचेर कारवाय करपाक जाय आनी ती कारवाय ताबडतोब करपा जाय. आनी सरकारान हे भुरगे जे आसा आतां हांगसर ते सगळे भुरग्यांक ताबडतोब वेळ न दवरता तांकां पयलीं नोकरी डायरेक्ट ऑफर दिवपा जाय. जे फ्रीडम फायटरची भुरगीं आतां पर्यंत जे आसा जे त्यांच्या लिस्टा प्रमाणे 256 आसा ते लिस्ट क्लियर करचे तांकां सगळ्यांक जॉब दिवन उडोवचे. ताज्या नंतर ज्यांची एज जाल्ली आसा कोणाची 56 जाल्या 58 जाल्या कोण 60क पावल्या तांकां वन टायम सेटलमेंट करा तांकां मोकळे करा. ह्यो दोनूच आमच्यो मागण्यो आसा. आमी भूखंड जे स्वतंत्र सैनिकांक दिल्ल्या ते आमी म्हणिना आमी ते दियात आमी ते आजुनूय मागिनात. हे आंदोलन जे आमी सुरू केलां आयज 3 म्हयने जाले हे आंदोलन फुडें मोठ्या प्रमाणात रूप घेतले. फुडलें आंदोलन 19 डिसेंबराक लक्षात धरात 19 डिसेंबराक सकाळी सुरू जातले ते सबंद दीस आसतले आनी मोठ्या प्रमाणांतले कितें करतले तें तुमी सांगचे ना. तुमी पळोवन घेयात आनी ताज्या फुडलें मोठो रूप घेतले. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. स्पायसजेट कंपनीच्या पॅसेंजर विमानाक दाबोळे विमानतळाचेर देंवतना मातशी आडमेळी आयली. विमानाचें लँडिंग गियर फेल जालें आनी व्हिलां घट जाली. पयले फावट केल्लें लँडिंग यशस्वी जावंक ना ही गजाल विमानतळावेल्या रनवे कंट्रोलच्या लक्षात आयली. ताणें ही गजाल ATC टॉवराचे नदरेक हाडून दिली. विमानाच्या पायलटाक आनी एक फावट लँडिंग करपाची सुचोवणी केली. उपरांत दुसरे खेपे केल्लें लँडिंग यशस्वी जालें. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उदका टांक्यो धनयांच्यो साबार कागाळी आसात. तांची उदकाबायची नोंदणी करतले जाल्यार म्हापशेच्यान आपल्या खर्चान ज्युनियर इंजिनियराक हाडचो पडटा. दुसरे वटेन हॉटेलवाल्यांच्या बेकायदेशीर बायांची कागाळ नोंदयली जाल्यार WRDक त्यांच्या इन्स्पेक्शना खातीर येवपाक वाहन आसना. उदका टँकर धन्यांनी मंगळारा उदका विभागाचेर मोर्चा काडून कार्यकारी अभियंतो अनंत भागवताची भेट घेवपाचो यत्न केलो. कार्यकारी अभियंतो नाशिल्ल्यान मुख्याधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें. नव्या टांक्यांची नोंदणी प्रक्रिया खूपच सवकास आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. एका वर्सा बदला 5 वर्सांचे लायसन्स दिवपाची मागणी तांणी केल्या. पळयात. जेन्ना 2002 कायदो काडला सरकारान ज्यो कमर्शियल बांयो आहा त्यो रेजिस्टर करच्यो म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटान त्यो ह्यो आतां डिपार्टमेंटान आमी रेजिस्टर करूंक गेले जाल्यार हे डिपार्टमेंट रेजिस्टर टायम टू टायम करिना आमच्यो 4-4 म्हयने फायली अश्योच पडलेल्यो आहा. मेन म्हणजे कितें आहा आमकां जेन्ना हे टँकर पासिंग करतले आमकां WRDची NOC जाय टँकरांक. त्यो आमकां जेन्ना हेंचे कडेन घालीत जाल्यार हे आमकां टायम टू टायम दिना म्हयन्याचे म्हयने लायता. मेन कितें आहा हितून ज्यो टँकर हितून स्टाफ म्हणजे तो टायमार आसना आयज यो फाल्यां यो तसले गजाली चलता. आनी मेन म्हणजे ही जी हॉटेलां आहा न्हू 80% हॉटेलां इलिगल चलता. इलिगल काडटा ड्रॉवींग ऑफ वॉटर.
दोनूच टँकर फक्त पाण्याचे भरून टँकर कसो सुट्टलो आमचो सुटोच शकना कारण दोनूच टँकरान 500-500 रुपया मेळटले ड्रायव्हर मेळटले पाणी गव्हर्मेंटाक भरपाचें इन्शुरन्स भरपाचो रोड टॅक्स भरपाचो कितें कितें भरपाचें सेकंडली गाडी पासींग जाल्या बट RTO न्हू RTO गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटी दिल्या पास करपाक WID कित्याक हाडूंक जाय खंयच्या रुलान आहा अमेंडमेंट खंय केल्लेले आहा तेजें आमकां खबर ना तिसरें स्टील टाकी जाय म्हणटा ट्रकवाले कोण आसूं तांकां सगळें सबसिडी आमकां कांयच सबसिडी ना फीश काडटा तांकां सबसिडी आहा आमकां सबसिडी कांयच ना ती स्टील टाकी बांदतलो आमकां 3.5-4 लाख म्हणूंक जाय परत गोंयकारांक जर गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना आनी बिझनसाक कितें शकना आमी कितें करता ते पोटा भरता ताका तरी सपोर्ट करूंक जाय. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मोदी सरकारान हाडिल्ल्या नागरिकत्व सुधारणा बिलाचे नीज गोंयकार संघटनेन समर्थन केलां. तशेंच रोहिंगे आनी आपाक बरोबर घेवन गोंयचो आवाज संघटनेन बिलाच्या विरोधात मडगांवां काडिल्ले रॅलीचो निशेध करतना अशे तरेच्यो रॅली काडपाक दिवच्यो न्हय अशें सरकारा कडेन मागलां. पळयात तांचें म्हणणें. जे सिटीजन अमेंडमेंट बील जे नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह नरेंद्र मोदी आनी अमित शाहान जे बील पास केल्लें आहा आनी तेका लागून आमी नीज गोंयकार तर्फे तेजें अभिनंदन करता. काल पयर मडगांवान रॅली केल्ली की मुस्लिमांक एड करचें म्हणून तितून ते मुस्लिमांक कशें एड करतले 1947 जे मुस्लिमाचो जो इस्लामीक जो हें आसा पळय पाकिस्तानाक ते ऑलरेडी रायट घेतलेलो इस्लामीक कंट्री केल्ली आनी बांगलादेशूय एक्स्ट्रा मेळ्ळें तांकां. पयलीं म्हणटा ती सांगपाचें म्हणजे हेंची कोण एफिडेवीट दिवंक शकता की बाबा हे इंडियेक येतले आनी बरें रावतले म्हणून. हे आयज अशी परिस्थिती जाता इंडियेकूच आहा ते लोक भारत माता की जय म्हणपाक तयार ना, वंदे माता म्हणचे ना म्हणटा, आमी राष्ट्रगीत म्हणचे ना म्हणटा आनी ते लोकांक हाडून आमी खंयचें राष्ट्रगीत म्हणपाक लावपाचें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कोयराचें वर्गीकरण करपा खातीर आनीक 6 बेलिंग मशिनां हाडटले अशें मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष पुजा नायकान सांगलें. मडगांव पालिकेचे फाटले वटेन घातलेल्या बेलिंग मशिनाचें उक्तावण केल्या उपरांत ती मिडिया कडेन उलयताली. काल आमी एक इनॉग्रेशन केलें आमच्या हांगा फाटल्यान म्युन्सिपालिटी फाटल्यान. सो एक 2 ऑलरेडी आमची सनसेड्यार चलता, एक कालचे इनॉग्रेट केला ते, एक आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटान शेड घेतल्या ती ऑलरेडी सगळें पोजेशन बी मेळ्ळा आमकां ते बेगीनूच आतां स्टार्ट करतली. आनीकूय 6 मशिनां आमी मागयल्या ती येतली आमी प्लेसीस आयडेंटिफाय करतली खंय घालपाची कशें आनी आमी ते स्टार्ट करतली. मेन हेतू म्हणटा तो आमचो फक्त डिसेंट्रलायज करपाचो. आतां फक्त एक्झिस्टींग डंप आहा तेजेरूच आमी आतां नीव आनी गार्बेज ते कांय हें करपाना. सो काम चालू आसा तें आमी वयतात ते पळोवपाक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.